चीफ ऑफिसर गौरीश टेंबोळकर सोमारनी सगळे चार्ज केला तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आयच्या ह्या मिटिंगेत. आज प्रिजायडींग ऑफिसर म्हणून सिद्धरी नायक हांची आपल्याक अपॉइंटमेंट जाल्ली. ताणें म्हाका इंटिमेट केला की दॅट ही हॅज बीन ताच्या भावान ही हॅज बीन एडमिटेड टू जीएमसी. सो आय हॅव टू कॉल ऑफ द मिटींग. आय हॅव ऑलरेडी इंटिमेटेड दी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. सो आय कॉल ऑफ द मिटींग इन द एब्सन्स ऑफ प्रिजायडींग ऑफिसर. गोंयभर तुका सगळ्याक पावस पडल्या कारणान म्हाका दिसता आज आमचो होय पावना प्रिसायडींग ऑफिसर. अशें आमकां आयलां की तो मातसो सीक जालो म्हणून ताका लागून आयची मिटींग पोस्टपोन जाल्ली आसा. केन्ना कंप्लीट आसा तुमकां पत्ती. आयज वास्कोकारांक सगळ्यांक खबर आहा 2 म्हयने जाले हांगा चेअरपर्सन सारको ना. आयज चेअरपर्सनाचें इलेक्शन आसलेलें आनी ह्या इलेक्शनाक खंयसर तरी तो प्रिसायडींग ऑफिसर आयज तो सीक आसा म्हणटा आनी तो येयना म्हणटकूच DMEन एक्चुली सब ऑर्डिनेट ऑफिसर कोणाक तरी दवरपाक जाय आसलेलो. समज तो सिद्धी विनायक समज एक्चुली ताका कितें जालें जाल्यार एडवान्सान तिणें तो ना जाल्यार तो दुसरो कोण तरी येवपाक जाय अशें तिणें करपाक जाय आसलेलें. आयज हांव सांगूंक सोदता वास्कोकारांक की ह्या DME किंवा आमच्या ह्या अर्बन मिनिस्टरान हेचेर खरोखर एक्शन घेवपाक जाय. जाता तितले बेगीन हे इलेक्शन करपाक जाय आनी चेअरपर्सन निवडून हाडपाक जाय.